गोंयाक शेतकी मळाचेर आत्मनिर्भर करूंक फर्मागुडये वेले विशेक शेतकार आपल्या परीन यत्न करतात। मळो पिकोवन ते आपले जीण जगयतात। मळ्यांत गांवठी घोसाळीं कारेती पिपऱ्यांचे पीक घेतात। अंदू पावस बरो जाय तितलोच पडटा, फायदो जाता आशिल्लो, मात गवेरेड्यांचो खंय त्रास। रातया मळ्याचे मळे नश्ट करतात म्हूण शेतकार सांगतात। पीक म्हाजे दिसपान पावस बरो पडटा, वर्स पडटालो पुरू पडलो तसो भरपूर आनी दाट पडना, पडटा तो असो पडटा तो मळ्याक पावस बरो ते पावस पडटा त्या हिसपान पीक बरी मेळोंक अशी दिसता असं म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे। गवरेडो आमकां वार्षिक सामको सतावता, वार्षिक आतां कितले 2-3-4 वर्सां जालीं सामकेलो आमगेलो ते मातशे बरो मेळटा आनी व्हडले जाता न्ही आनी खावपाक सबंद हें करता। 3-4 वर्सां जालीं आमकां सामको म्हाका सतावता तो। सो तुमी कितले मळे हे केले, तुमचे नश्ट केले? म्हागेलो सामकोच नश्ट केलो, हरशीं कोणाले चड कोणा तशें भितर जालें पूण खावना खंय, तेवटेन एक सरलो पूण खावना खंय, म्हागेलो सामको नश्ट केलो पळय तुका। साधारण कितले लॉस तुमकां हे म्हणटा जालो? म्हागे दिसपान जवळ जवळ 50,000 लॉस जालो म्हाका। तांकां ह्या फावट पीक बरें मेळपाचें, पण जे तांकां सतयता म्हणटा ती रानटी जनावरां, तितून भितर जो गवरेडो जेन्ना हेंचे सगळे वेली जाल्ल्यो वयर येयल्ल्यो बियो आनी अकस्मात तांकां गवरेडो लागून जवळ जवळ तेंचे 2-3 मळे जे आहा ते सगळे काबार केल्ले आसा खावन। जरी तेंच्यांनी प्रोटेक्शन सुद्दां बांदून, पण तरी आसतना ते खंयच्यान तरी भितर सरोन ते तेंच्यांनी सगळे मळे पिड्यार केल्ले आसा। हें जें पीक आहा तेंच्यांनी घातलां ते तयार जावपाक, आनी तेज्या उपरांत ज्यो आमच्यो म्हणटा त्यो गांवठी पिपऱ्यो ज्यो गोंयानूच मेळटा आनी जेणे करून त्यो फर्मागुडी वाठारानूच चड मेळटा, सो त्यो आनी 15-20 दिसान मार्केटान येतल्यो। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।